हांगासर आमी आयला ह्याच खातीर की आमचो हो जो प्रोटेस्ट आसा ऑफिशियली तो सरकारी दरबारी पावोवपा खातीर आमी हांगासर आयल्या। हे पत्र आमी सरकार दरबारी दिल्लें आसा आनी खंयच्या आदाराचेर गोंयच्या आमच्या ह्या भुमीन तुमी ही कॅन्सल जी केली रॅली ते कारण कितें हें आमी जाणून घेवपा खातीर हो प्रश्न मांडलो आसा। आमी हो प्रश्न हांगासर उपस्थित केलो की एक व्यक्ती जर ह्या बिलिव्हर्सच्या विरोधात उबो रावता जाल्यार ताचो आवाज चिरडलो वता, कोण एक युवक थंय उबो रावलो ताचो आवाज चिरडलो वता आनी जेन्ना एक संघटन आनी हिंदू समाज ह्या बिलिव्हर्साच्या विरोधात उबो रावता ताचोय आवाज अशा तरेन दाबलो वता। आमची गळचेपी जाल्ली आसा, आमचो आवाज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ह्या शासनान दाबण्याचो प्रयत्न केल्लो आसा। डॉमिनिकची येत्या 23 तारीखला रॅली आहे। मी शासनाला आणि सरकारला जाहीर आव्हान देऊ इच्छितोय, जर का या रॅलीला तुम्ही परमिशन दिलं, मान्यता दिली तर ती रॅली उद्ध्वस्त केली जाईल। ऐका, डॉमिनिकासाठी संपूर्ण गोव्याला तुम्ही वेटीस धरू नका, समस्त हिंदूंना वेटीस धरू नका, याचे परिणाम भोगावे लागतील। ज्या आमदाराने ज्या मंत्र्यानं व्यासपीठाला आणून त्याला संत केला ही त्यांची परंपरा आहे, त्या आमदाराची किंवा त्या मंत्र्याची ती परंपरा आहे, त्या परंपरेनुसार त्यांनी केला। पुढच्या वेळी निवडणुकीला सामोरे जा, पुढच्या वेळी निवडणुकीला सामोरे जा। तुम्हाला काय दिसेल ते आज सांगतोय, आज हिंदूंना कमजोर समजू नका। बिलिव्हर्सा आड हिंदूंचा आवाज चालूच उरतलो म्हूण प्रतिश्ठान सांगता। हांव सगळ्यांक एक निवेदन करता आणि आवाहन करता, जे आज हांगा हिंदू धर्माभिमानी जे सगळे लोक जमिल्ले आसा तांच्यांनी सतत आणि किंबहुना आमचो हिंदू बहुल गोमंतक प्रदेश जो आसा त्या गोमंतकातली सगळी हिंदू जनता रस्त्याचेर सुद्धा येवची पडली जाल्यार तांच्यांनी आमकां सहकार्य करचें। गोमंतक हिंदू प्रतिष्ठान ही संस्था जी आसा ते निमित्त मात्र ह्या लढ्याचे नेतृत्व करता, पण हो लढो जो आसा तो आमचे सगळे हिंदू बंधू बांधव आणि भगिनींचो आसा। डॉमिनिकाचे धर्मांतरणाचे काम म्हणल्यार खंय देशद्रोह। हम हिंदू तो हैं ही हैं, हम मुस्लिम को स्वीकार करते हैं, ईसाई को स्वीकार करते हैं, स्वीकार है, लेकिन तुम अगर धर्मांतरण करोगे तो ये तो राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। ये सब नहीं चलेगा डोमिनिक, ये सब नहीं चलेगा। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि ओमकार फळारी।